माझ्या फाटल्यान जी न्हंय दिसता ती पावसाळ्यात खूप भरता आणि त्याच्यामुळे आमच्या लोकांचे संबंध तुटता. वगैरे आमच्या सगळ्या वांगडा संपर्क तुटता. कांयच आमकां कोणाकच कांयच सांगूंक मेळना. मागीर आमकां कॉलेजीकय वचांक मेळना, भायर खंय वचांक मेळना. तांदूळ भाजी आमकां कांयच मेळना. मागीर जेन्नाच्यान प्रवीण आंबेडकर आमदार जाले तेन्नाच्यान तेंच्यांनी पयलीं हांगासर येवन आमची चवकशी केली, आमकां धीर दिलो. न्हंय बीन भरलेली तेन्ना सुद्दां ते येयल्ले. मागीर दुसऱ्या वर्सा तेंच्यांनी पुलाचें काम केल्लें, म्हणजे तेंकां कॉन्क्रीट बीन घालून पूल मातशे सारखे केल्ले. हेर बी आनी वयर आमचे आणखी एक पूल आसा तेंचेय केल्ले, पूण पाणी काय कमी जावंक ना. त्याच्या वयल्यानूय पाणी वचपाक लागले. गेल्या वर्सा तेंच्यांनी येवन सगळे पळोवन गेल्ले. त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी मातशें कितें तरी करून दिल्लें. पूण त्याच्या उपरांतय जेन्ना पाणी गेले तेन्ना तेंकां कळ्ळें की ह्या पुलाची उंची वाडयल्या शिवाय ह्या पुलाचें कितें जावचें ना. सध्या आम्ही आसात कडशी मोपा हांगासर, जो एक मुखेल होळ आसा आणि ह्या होळाचेर वट्ट 3 धाकटे मिनी पूल असतात आणि पावस जेन्ना व्हडा प्रमाणात येता तेन्ना ह्या तिनाय पुलायल्यान वयल्यान उदक ढोपरभर वयल्यान उदक वयतात आणि त्या वेळार ह्या जे आमच्या पलतडीचे लोक 7-8 घरां असतात त्या घरातल्या लोकांक कशाच प्रकारचे पलतडी आलतडी येवपाक वचपाक मेळना. स्कुलातली जी किंवा कॉलेजची भुरगीं असतात त्या भुरग्यांकय कॉलेजीन स्कुलांक वचोंक मेळना. जे कोण सरकारी नोकरेक असतात तांकांय सरकारी नोकरेक वचोंक मेळना. अशा स्थितीन हे लोक हांगासर पावस व्हडा प्रमाणात आयल्या उपरांत आणि पुलायल्यान व्हडा प्रमाणात उदक गेल्या उपरांत लोकांची जी तारांबळ उरता, लोकांची जी कनेक्टिव्हिटी तुटता, संपर्क सगळो तुटून वयता, त्या वेळार एखादो जर मनीस घरातलो मनीस शीक पडलो, तेका जर डॉक्टराकडे व्हरप जाल्यार कशा पद्धतीने लोक व्हरतले हाचेरय विचार करचो. त्या खातीर सरकारान काहीतरी उपाय येवजण करची आणि ह्या लोकांक जे गैरसोयी निर्माण जातात त्या गैरसोयीसून सुटका दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.